municipality has a fair here. Okay, the stalls, they throw all their waste and the drains are blocked. There's nobody coming to clear this thing. When is the Holy Spirit feast over? It's a month past. And the municipality collects taxes from the people, but doesn't do anything in return. You give back something to the people also. See that the place is kept clean. Residents of the area suffer. The fair comes once a year, and the people are the losers. They don't want the fair to take place here, because no cleanliness is followed up. Nothing is being done. फाटल्यान इतली उदक भरला, हे उदकांतल्यान वचपा पळय लोकां इतली येवपा वचपा म्हण असले त्रास जाता ह्या लोकांक हिंगा. हांव नको कित्याक लास्ट इयर ऑल्सो आमी एक कंप्लेंट केल्ली. हे जे फेरी घालताय ते फेरी घालून वयताय आनी आख्खो प्लास्टीक वेस्ट हो पळय सोडून वयताय, आनी हो प्लास्टीक वेस्ट सगळो इन ड्रेनीन येवन आख्खी ड्रेन चोक जाता आनी उदक वचपाक वाट आसना हांकां. आनी म्युनिसिपालिटी हांव नको ते फक्त तेगे कलेक्शन बरें फास्ट जाता, बट हे वेस्ट काडपाक ते येयना हिंगाचो. आनी वेस्ट काडटा आसतना अर्द कोटी काडून दवरला आनी पळय इतलो वेस्ट आयज हिंगा ह्या खडी आनी फाटल्या खड्यान इतलो भरला. पळय टिकेट बूक करपाक येयले आतां हिंगा आमकां वचपाक मेळना. हिंगा एक बस टिकेट हे आहा, टिकेट बूक करपाक येयले आमकां पळय बसी लागून वचपाक गेले हिंगा उदकांतल्यान वचोन आमकां येवपाक त्रास पडटाय. म्हाका दिसता हांव नको गोवोरमेंट कितें करता म्हण आतां सरकार इतली बोंब मारता, हें करताय तें करताय, तरी फातोर्डा मातशें सुदारप जाता. इतली बरें आसतना तरी पळय आमकां हें प्लास्टीक वेस्ट बी वसोडला. ही म्युनिसिपालिटी काम ह्या म्युनिसिपालिटीन क्लीन करपाचें, पण ते येयनाय. ते फक्त फेरी कलेक्शन बरें घेताय. तेणी येवन हें काडचें आनी आतां क्लीन करचें ना. लोकांक असो त्रास जातलो हिंगा सगळे कडेन. हिंगा जालो ओल्ड मार्केट जालो, थंय ते आमगे एका चर्चीक हे कडेन एक ओल्ड मार्केट स्टँड थंय तसो आहा. ते काडना सगळो, त्यो ड्रेन केले त्यो बारीक केले, ते उदक सुद्दां वचपाक तेंका वाटना. सो म्हाका दिसता हेणें म्युनिसिपालिटीन मातशें येवन हांगा पळोवचें आनी क्लीन करचें सगळें.